खाजण शेतान मनशेचे उदक सोडपाचे प्रकार चालू जाल्यात। या प्रकाराविशीं मार्च म्हयन्याचे सुरवेक आपणे राज्यपाल तशेंच मामलेदाराक कागाळ केल्ल्याचे रामराव वाघान सांगले। हे उदक बांद मोडून येवंक ना, माणशेची दारां उक्ती करून हे उदक सोडलां, देखून ह्या प्रकाराची चवकशी करची अशी मागणी ताणें केल्या। मानशेकार आनी समितीचे लोक एकमतान हो प्रकार करतात असो आरोपय रामराव वाघान ह्या वेळार केला। हे मानशांतल्यान दारां उगडून वा दारां मोडून मानशेकारूच आनी कमिटीचे मेंबर हे सगळे संगनमतान हो प्रकार करतात असो आरोप हांवें केल्लो। ताजेर अजून कांय चवकशीच जावना। ताजे फाटल्यान हांगसरलो स्थानीक आमचो आमदार बा विरेश बोरकर होवूय मामलेदाराक घेवन हांगा पळोवणी करपा आयलो। तांणी कितें इन्स्पेक्शन केलें तें म्हाकाय खबर ना, पूण 2-3 दिसां भितर उदक जें शेतांनी येता तें आमी आडयतले अशें अश्युरन्स दिल्लें अशें हांवें आयकलां। पूण आज म्हाका दिसता 7-8 दीस जाले हाजेर कांयच एक्शन जाली ना। आनी आज जर तुमी पळयलें जाल्यार आज मोठ्या प्रमाणान उदक हें शेतान परत घुसलेलें आसा। आनीक सामकें लोकवस्तीच्याच लागीं, त्याच बरोबर हांगा जी भाजयेची लागवड आसा थंय पावलां। हेजोच अर्थ हे आख्खे ह्या शेतान आनी थोड्या दिसांनी हे फूल शेत फूल खाजन म्हाका दिसता खाऱ्या उदकान भरतले आनी सुंगटांची पैदास करपाक त्या बाकीचें नुस्तें वाडोवपाक हेजो उपयोग जातलो। आनी शेतकाऱ्यांक परत एकदां फुडलो हो जो शेतीचो सिजन आसा तेन्ना रोवपाक मेळपाना। येदें व्हडलें हें खाजन शेत एक स्वयंपूर्ण गोवा अशें जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा, आनी हे स्वयंपूर्ण गोवा जावपाक ह्या शेताचो एक मोठो योगदान जावपाक शकता, पूण कितलींशींच वर्सां आज हांगा रोवपाक मेळना। 9.5 कोटी सुमार खर्चून हांगा बांद बांदलेलो आसा, अजुनूय हांगा उदक कशें येता हो गंभीर विशय आसा। आनी म्हाका दिसता हातून कोण कोण सामील आसा तांचेर कारवाई करची पडटली।